प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 21वा विस्वोर वोड 15 ते 19 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 21 वर्सेस 15 to 19। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। नाश्तो जातोच जेजून शिमा पेद्रूक म्हणलें, शिमाव, जुवांच्या पुता, हांचे परस ओदीक म्हजो मोग कोत्ताय मू तूं? ताणें ताका म्हणलें, वय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय। जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर। दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, शिमाव, जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? ताणें ताका जबाब दिलो, वय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय। जेजून म्हणलें, म्हज्या शेळयांक राख। ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, शिमाव, जुवांच्या पुता, म्हजो मोग कोत्ताय न्हू तूं? म्हजो मोग कोत्ताय मू तूं अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें असो परतीपाल केलो, सोम्या, तूं सोगलें जाणय, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय। जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या शेळयांक चोरवाक व्हर। खरेंच खरें हांव तुका सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालो आनी तुका जाय थंय तूं वेतालो, पूण तूं आतारो जातलो, तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन वेतलो। कसल्या मोन्ना वरवीं तो देवाक महिमा दिवचो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें। त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां, जुवांचो 21वा विस्वोर वोड 15 ते 19 पर्यंत, जेजू पेद्रू कडेन उलयता। आनी आमी जाणो भाव भयणीनो की जेजू मरचे आदीं जेजून पेद्रूक सांगलें की तो जेजूक 3 पाटी नाकारतलो म्हणून। आनी अशें घडलें की जेन्ना जेजूक बुणकुणीन घातलो आनी कोणें जेजूक पेद्रूक विचारलें, तूं जेजूक वळखताय? आनी ताणें 3 पाटी म्हणलेलें, हांव जेजूक वळखना पासून। आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पेद्रूक मेळटा, हो जेजू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू 3 पाटी पेद्रूक विचारता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना पेद्रून जेजूक 3 पाटी नाकारलो, जेजू जाणो आसलो, देखून जेजून ताका सांगलेलें, आनी जें जेजून ताका सांगलेलें तें घडोवन येयलें। पेद्रून जेजूक 3 पाटी नाकारलो आनी तेजे उपरांत जेन्ना जेजून ताका पळयलो तेन्ना पेद्रू खोंतीभरीत जालो, तो रडलो, ताणें देवाक बोगसणें मागलें। आनी पोत्तून भाव भयणीनो, पेद्रू शिसां बरोबर एकठांय जालो जेन्ना जेजू ताका मेळ्ळो आनी ताका विचारलें 3 पाटी, तूं म्हजो मोग कोत्ताय जाल्यार? आनी भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो की पेद्रूचें काळीज बरें आसलें। जें ताणें पेद्रून म्हणलेलें की हांव जेजूक वळखना म्हणून, जेन्ना कोणें विचारलेलें ताका, हें पेद्रून म्हणलेलें भिरांतीन, ताका भिरांत जाल्ली। कित्याक त्या वेळार ताका पवित्र आत्मो नासलो। जेन्ना जेजूक बुणकुणीन घातलो, तो समजलो आतां जेजूक बुणकुणीन घातला, जेजूक आतां ते जिवेशी मारतले, आतां म्हाकाय मारतले। पूण त्या वेळार भाव भयणीनो,
जेन्ना जेजू पेद्रू बरोबर नासलो, बोणकोणी नासलो, पेद्रूक भिरांत येयली आनी ताणें जेजूक नाकारलो. पूण देव जाणो आसलो, जेजू जाणो आसलो की होच पेद्रू एक दीस पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू पासत आपलो प्राण सोडटलो म्हणून, तो जेजू पासत आपलो जीव दितलो आहलो म्हणून हें देव जाणो आसलो. आनी हें घडलें भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो, ज्या पवित्र आत्म्या जो दिसा पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवलो, त्या दिसा पेद्रू भियेनासतना देवाचें उतर परगट केलें. सगल्या लोकांक जेजूची बरी खबर दिली आनी कितल्या लोकांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिलें. देवाचें उतर आमकां सांगता की जेन्ना पेद्रून पवित्र आत्म्याच्या आदारान शिवर्तमान परगट केलें, एका शर्मावान 3,000 लोक देवाच्या राज्यान भितर सरलो. म्हणटच भाव भयणीनो, त्या वेळार कितें घडलें? जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो, सगळी जी भिरांत आसली पेद्रू भितर ती सगळी पयस जाली आनी पवित्र आत्म्यान ताका घटाय दिली. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी पेद्रू आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागलो. देवाचें उतर आतां जो लोक जेजूक वखनासलो तांकां पासून ताणें देवाचें उतर सांगलें आनी तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिलें. आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना म्हणटा आमी जेजूचे फाटलावतात, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. खरेपणी आमकां पवित्र आत्मो दिला जाल्यार आमी भिरांत नासतना आमी देवाचें उतर परगट करपाक एकदम गरजेचें. कित्याक फकत पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाता. आमची गोवायकी आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. देवान आमच्या जिवितान कितें केलां तें आमच्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता. आनी हें फकत घडटा पवित्र आत्म्या उदेशी. तो आयज खेरीत भाशेन आमी आयज ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करुया. कितले फाटी आमी जेजूक नाकारला काय, कितले फाटी आमी जेजूक ओकना म्हणून आमी दुसऱ्यांक बरी खबर सांगना काय, कित्याक आमकां लॉस दिसल्या म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा ज्या लोकांक म्हजी लॉस दिसतली दुसऱ्या म्हजे वर सांगपाक, म्हाका तांची लॉस दिसतली जेन्ना हांव परतून येतलो म्हणून. पूण पवित्र आत्म्या उदेशी आमची लॉस पयस जाता. आमच्या इगर्जेन येवन हालेलुया आनी जेजू हांव तुजो मोग करता मागणें सगळें आमचें देवस्पण करूंक जाता. पूण जेन्ना आमी इगर्जे भायर आसता, आमी ऑन भावार्थी बरोबर आसता, तेन्ना आमी कशे भाशेन जियेता हें हाचेर नियाळ करुया. आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करुया आनी पवित्र आत्म्याक उदेशी ताची घोटाय घेवन, ताची जाणवाय घेवन देवाचें उतर परगट करूंक, आमची गोवायकी दिवन देवाच्या राज फुडें सरपाक वावरूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.